जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवो 13 वळ 1 ते 15. पास्काच्या उत्सवा आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण ह्या वेळार ताणें सोपुर्नायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमांवाच्या पुता जुदास इस्करियोताच्या मनांत घालें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा तावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय देवूंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक तें पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सुरचें गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सुम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून प्रतिपाळ केलो, तशें जाल्यार सुम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नितळ नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं वस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तूं काम कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशें तुमीय करात. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.